न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयजूय आमी तुमच्या मुखार आयला। तर आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे न्यूज अँकर्स, रिपोर्टर्स आनी सब एडिटर्स। तशेंच आयच्या दिसा कॅबिनेट बसका धरून ते बेकायदेशीर घरांचेर कारवाय ह्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी घडल्यो। ह्यो सगळ्यो घडामोडी थोडक्यात जाणा जावन घेवपा खातीर सगळ्यात पयलीं आमी आमच्या अँकर दिप्ती काकोडकर हांचे कडेन। तर आयज ताळगांव जी फाटली 50 वर्सां जाली ताळगांव खाणेपारकर ही फॅमिली रावताली। ते घर आयज तांचे जे आसा ते सील केल्ले आसा। तांकां घर खाली करपाक लायले। फाटली कितलीशींच वर्सां जाली 1973 वर्सां साकून तांचो जो वाद आशिल्लो जमनीचो ताका लागून ती कोर्टात केस चालू आशिल्ली आनी आतां निमणें तांकां तांचे जे घर आशिल्ले घरांतल्यान तांकां सगळें सामान जें आसा तें खाली करपाक लायिल्लें आसा आनी घर सील केल्लें आसा। आतां आनीक आयच्या दिसाची म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार कळंगूट पुलिसांनी सिकेरी वाठारांत धाड घालून IPL सद्या चालू आशिल्ल्या कारणान IPL बॅटींग रेकेटाचो पर्दा जो आसा तो फाश केल्लो आसा आनी ह्या प्रकरणांत मूळ आंध्र प्रदेशांतल्या दोगांक अटक केल्ली आसा। तशेंच तांचे कडल्यान 10 मोबायल फोन तशेंच लॅपटॉप आनी हेर सामान मेळून जे आसा ते 95,000 रुपयांचे सामान जप्त केल्ले आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तशेंच आनी एक अपडेट म्हणल्यार सावथ गोवान हावजी जी गेम आसा आनी गॅम्बलिंग एक्टिविटीज आसा ताचेर ताबडतोब बंदी हाडची असो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान काल दिल्लो आसा। आनी फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया। मडगांव खारेबांद दाऊद चाळ इमारतीक आयज दनपारां उजो लागलो। उजो कसो लागलो कितें लागलो खबर ना, बट ह्या इमारतीन सुमार 70 ते 80 लोक रावताले। सुदैवान जिवीत हानी कोणाकूच जावना। उजो पालपीदान घडणूक थळार टायमार पावन उजो नियंत्रणात हाडलो। हिची बातमी तुमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनार पळय। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे पेरीमल काजूमल लागस थंय ह्या वाठारांतलो एका तरणाटो दूधसागर न्हंयत बुडून ताका मरण येयल्लें आसा। अजून हेजे सद्या ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडला। अजून तेजें कारण स्पश्ट जावंक ना की तो खरो बुडला काय ताणें जीव दिला हेजें अजून कारण तें स्पश्ट जावंक ना। आनी तिसरी जी बातमी ती म्हणजे पोरण्या घरांची दुरुस्ती करपा खातीर पंचायतीच्या सचिवान सुमार 3 दिसा भितर तांकां परवानगी दिवची अशें आयज मंत्रिमंडळ बसकेक निर्णय घेतला। आनी तांचे कडेन हेजें जेन्ना पंचायती कडेन दिता तेन्ना तांच्यांनी 5 वर्सां फारीक केलेली हावस टॅक्स आनी तसोच घराचो जो प्लॅन आहा पळय तो ताणें पंचायतीन सादर करचो तांकां दिवचो, जाल्यारूच तांकां तें घर जें आदलें जें आहा पळय तांकां तें दुरुस्त करपाक मेळटलें अशें निर्णय जो आयज मंत्रिमंडळ हितून जाल्लो आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे गोंयांत जावपी बेकायदेशीर नुस्तेमारी हेजेर आळबंद हाडपा खातीर आयज हेणेन नुस्तेकार मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी अशें सांगलां की ते ड्रोन आहा पळय तेजे वयल्यान लक्ष दवरितले। ताच्या लागून सद्या तेंच्यांनी प्रयोग सुरू केला। समज कोण ह्या हितून खंयचे ट्रॉलर या खंयची बोट गावली जाल्यार तेजे खर कारवाय करतले। तशेंच त्या ट्रॉलराचे जे लायसन आहा ते जप्त कॅन्सल करतले आनी ती ट्रॉलर आहा ती जप्त करतली। ह्यो 4 बातम्यो तुमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। पयलींच्या घरांची जर दुरुस्ती बीन करपाक जाय जाल्यार ह्यान फुडें आतां पंचायत सचिवान 3 दिसां भितर तांकां NOC दिवची अशें आयज मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा। फुडें ह्या उत्तेजा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया।
पयली अपडेट म्हळ्यार आयज कराळी केपें हांगा एक्टिवा आनी बुलेटी मदें एक्सिडंट जालो आनी हो एक्सिडंट जालो म्हटल्यार दोगांयची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो एक्सिडंट जालो. दोनूय दुचाकीवाल्यांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां केपेंच्या भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर दाखल केल्ले. दुसरी बातमी म्हळ्यार बेकायदेशीर जी बांदकामां नियमीत करपा खातीर अध्यादेश काडचे पयलीं गोंयकारांची व्याख्या स्पश्ट करात. तशेंच स्थलांतरीत लोकांची बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवची हे विशीं जे RGPन पंचायत खात्यान दाखल केले कागाळीचेर बेगोबेग सुनावणी घेवची म्हूण RGPचो मुखेली मनोज परबान मागणी केल्लेली आसा. ही एक बातमी जाली. आनी तिसरी म्हणल्यार आयज कॅबिनेट बसका जाली आनी भितर म्हत्वाचो एक निर्णय जालो तो म्हळ्यार सरकारी खात्यान जी तेंची गाडयो आसा जी वाहनां बंद पडलेली आसा तांकां 15 वर्सां पुराय जावंक ना त्यो गाडयो खंय आतां त्या गाडयांची खंय आतां पावणी जातली म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा. आनी ते खातीर खंय पणजे म्हापशा पर्वरे आनी मडगांव एक मेळावे आयोजीत करतले अशें सांगलेलें आसा. आनी चवथी बातमी जी म्हळ्यार विकसीत गोंय 2037 करपा खातीर पुराय गोंयच्यान सामान्य जनते कडल्यान खंय सुचोवण्यो मागयल्यात. हे खातीर तांच्यांनी आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयज एक QR कोड लॉन्च केला आनी ह्या QR कोडा वरवीं लोकांनी आपले सुचोवणे सरकारा मेरेन धाडचे. ताका वेळेची मर्यादा आसा. 25 मे मेरेन तांच्यांनी आपल्यो सुचोवण्यो ह्या QR कोडा वरवीं धाडपाक ते शकतात. तर ह्यो 4 बातम्यो आयज तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात. आयज कॅबिनेट बसकेन खंयचे म्हत्वाचे विशय थारले, कितें निर्णय जाले हे विशीं उत्तेजन सांगिल्लें आसा. फुडें ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी पळोवया. मंगळारा राती आडवेळो पावस आनी वादळ आयिल्ल्यान कुळें पंचायतीच्या नवाडा वाठारांत प्रशांत देवदास हांच्या घराचेर माड पडून बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा. तशेंच बागायतीचे तांच्या लुकसाण जालें. देखून हाका लागून कुळें शिगांव पंचायत तशेंच संबंदीत खात्यान तांकां आर्थीक मजत करची अशी मागणी घरधनी प्रशांत देवदास हांणी केला. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गोंयच्या महामार्गाचेर EV चार्जिंग स्टेशनां आनी भौशीक शौचालयां स्थापन करतले. तशेंच राज्यांतल्या मुखेल शारांनी बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनां उबारपाचो ह्या कॉर्पोरेशनाचो उद्देश आसा. सरकार ह्या प्रकल्पा खातीर सुवात दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हांणी सांगलें. आयज मंत्रिमंडळ बसके वेळार मुख्यमंत्र्यान हे कॉर्पोरेशन तशेंच तेरी ह्या संस्थे वांगडा सामंजस्य करार केलो. ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात. हायकोर्टाच्या ऑर्डा प्रमाण सद्या गोंयांत बेकायदेशीर जी घरां आसा पयलींच्यान ती आतां मोडपाचें काम सद्या सुरू आसा. तशेंच आयज ताळगांवां एक खांडेपारकर ह्या फॅमिलीचें घर आयज लॉक त्या आदेशा वेल्यान लॉक करपाक काय थंय अधिकारी आयिल्ले. त्या वेळार कितें एक्झॅक्ट घडलें सगळे जाण जावन घेवया गौरीशा कडल्यान. आयज ताळगांव हांगासर एक काळजाक पीळ घालपी अशी घडणूक घडली. ती म्हटल्यार जो थळावो ताळगांव व्हडल्या भाटान हांगासलो खांडेपारकर जी फामील आसा तांकां भाटकारान येवन सांगलें की तुमच्या आतां घराक लॉक मारपाची पाळी आयिल्ली आसा म्हणून. खरें म्हटल्यार ही आतां मुणकारियल प्रॉपर्टी. फाटली 51 वर्सां हो घराबो जो आसा खांडेपारकर घराबो त्या घरांत राबितो करता. पूण जेन्ना हे प्रत्यक्षांत आयज आमी ही बातमी पळयली दुखद, जेन्ना सामकें हृदयस्पर्शी ही घटना आसा. कारण की ह्या फॅमिलीक हांव ताळगांवचो नागरीक आशिल्ल्या कारणान तांकां कितलींशींच वर्सां जालो वळखता. देवळाचें कार्य आसूं किंवा खंयचेय वाड्या वयलें कार्य आसूं, ह्या प्रत्येक कार्याक हांचो हातभार आसता. हे आमच्या ताळगांवचे गांवकर आसा. सरकारान आतांच खंय तरी अनियमीत जी घरां आसा तांकां नियमीत करपाचे कायदे काडिल्ले आसा. हातूंत जशें म्हणटात की ओल्या बरोबर सुक्या बरोबर ओलेय जळटा, त्याच प्रमाणे कितल्याशाच बिगर गोमंतकीयांक सुद्दां जे दिल्ल्यांतल्यान हांगासर राबितो करतात किंवा भायले जे कोण परप्रांतीय आसा तांकां सुद्दां घरां तेंची नियमीत जातली. पूण जेन्ना आमचोच गोंयकार भाव केन्ना आपल्याच घरा पासून ताका आतां तेंच्यांनी खंय निश्चित सुद्दां जालेली ना की बाबा ती खंय रावतली म्हणून. सो खरेंच एक काळजाक हात घालपी आनी काळजाक चिमटो काडपी सारकी ही घडणूक आयज ताळगांवची घडली तेन्ना खूब खरें अशें मनांतल्यान दुख्ख दिसता. आनी हो आतां जो घराबो आसा तो 51 वर्सां तरी थंय राबितो करून आसा. पूण आतां जो भाटकार दावो करता की बाबा तूं आतां घरांतल्यान भायर सर म्हणून, तेजे भाटकार म्हटल्या नंतर तेजे कितलींशींच भाटां गेले, पंच आयलो. पूण थळाव्या आमदारान मातसो हस्तक्षेप करून थंय मातशी कोणाक तरी विनवणी करूं येताली किंवा सरकारान खंय तरी हितून आपली दखल घेवन जेन्ना
त्या फाटल्या काळान जर पळयत जाल्यार त्या टायमा वयली नांवांय मॅच जायना. तो आतां जी घडणूक घडली ती अशी की आतां तांकां जे रावताले तांची जी कोण पुर्वज आशिल्ली तिणें तांकां पोस्को म्हणून घेतिल्ल्या कारणान तेंची नांवां मॅच जालीं ना. आनी उच्च न्यायालयान जेन्ना तांच्यांनी ही केस घातली तेन्ना भाटकाराच्या सायडीन ही केस लागली, कारण की ती नांवां मॅच जावंक ना. तो पोस्को तांकां घेतलेल्या कारणान तुमी खंयच्या अधिकारान तुमी हांगासर रावली असो आतां कोर्ट तांकां प्रश्न विचारता. पूण हांगा खंय तरी सरकारान आपल्या वकिलान कितें तरी शक्कल लडोवन तांकां न्याय दिवपाची गरज आसता. ही एकूच केस न्हू, अशी कितल्योश्योच केसी गोंयांत आसूं येता जे नांवां मॅच जायना. कितलींशीं आमी साबार प्रकरणां पळयता, कितलींशींच नांवां आसता जी पोर्तुगीज काळा खातीर आमची बदलता किंवा ते स्पेलिंग मिस्टेकीक लागून सुद्दां कितलेशेच प्रश्न उप्रासता. हांगा सुद्दां खंय सरकारान थंय आपली दखल घेवन कितें तरी वकील थंय हें करून कितें तरी निवाडो करपाक जाय. सो अशी ही घडणूक जी आयज ताळगांवांत घडली ती हृदयस्पर्शी आसा आनी काळजाक पीळ घालपी आसा. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो आतां पर्यंतच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां सदांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच दर दिसा आमी स्पेशल स्टोरीज तुमच्या मुखार हाडटा. तश्योच आयज आमच्यो 2 स्पेशल स्टोरीज आसा त्यो तुमी मुजरत पळोवच्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर गोमंत टॉप 25 लायव्ह आसता ते मुजरत पळोवचें. इतलें म्हणीत न्यूज रूम अपडेट लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया